भाजपाच्या तामिळनाडूत मदुराई हांगा जाल्ल्या कमल संगम ह्या प्रदर्शनात घाल्ल्या स्टॉलाचेर गोंय सरकारान 25 लाख मोडल्यात म्हणपाचो दावो समाज वावुरपी ॲडव्होकेट आयरिस रॉड्रिग्जान केला. माहिती हक्क कायद्याखाला मेळिल्ल्या डॉक्युमेंटाचो संदर्भ दिवन आयरिसान हो दावो केला. आयरिस म्हणटा अधिकारांचो गैरवापर करून सरकारी तिजोरेंतले पयशे सरकारान वाट लायल्यात. गोंयच्या लोकायुक्ता मेरेन ही कागाळ आपूण पावयतलो म्हणपाची शिटकावणी आयरिसान दिल्या. सरकारी सुत्रां म्हणटात स्टॉल गुंतवणूकदारांक आकर्षित करपा खातीर घाल्लो तो भाजपाचो न्हय. 28 आणि 29 एप्रिलाक मदुराय जाल्ल्या 2 दिसांच्या भाजपाच्या कमल संगमम या प्रदर्शनाचेर गोंय सरकारान सरकारी तिजोरींतल्यान सुमार 25 लाख रुपया मोडल्यात. सामाजीक वावुरपी आयरिस रॉड्रिग्सांनी माहिती उक्ताडार हाडल्या. हे पळयात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. 2 पानांचो हो नोट मुख्यमंत्र्याकडेन खंयच्यान आयलो हें नोट पयल्यार कळना. हो नोट कोणे तयार केलो आनी मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत खंय पावलो हें कळपाक मार्ग ना. मदुराय शारांत 28 एप्रिलाक सुरू जावपी ह्या प्रदर्शनात गोंयचो स्टॉल उबारपा खातीर म्हायती खात्यान 4 इव्हेंट मॅनेजमेंट संस्थां कडल्यान 25 एप्रिल मेरेन कोटेशनां मागयल्लीं. ही गजाल ही कागदां पयल्यार सिद्ध जाता. काँग्रेस फुडारी मिलन बर्मनाच्या गोवा कम्युनिकेशन सिस्टम ह्या संस्थेनूय गोवा स्टॉल उबारपा खातीर कोटेशन दिल्लें. मदुराय जावपी भाजपा प्रदर्शन सुरू जावपाक फकत 48 वरां उरिल्ल्यान हो कंत्रात CNN इव्हेंटाक 25 लाखांक दिवचो असो शेरो म्हायती संचालकान 26 एप्रिलाक मारलो. ही फायल मुख्यमंत्र्या लागीं 27 एप्रिलाक मान्यताये खातीर धाडिल्ली. मुख्यमंत्र्यान ही फायल 13 मेक पास केली. त्या आदींच 25 लाखांचो हो खर्च जाल्लो. It is now clear from all the documents received that this government has squandered 25 lakhs of public money on the exhibition held by the BJP at Madurai. Public funds cannot be spent on political functions or in funding anything that is organized by a political party. So this case is a clear case that government has abused its power and it is a case of maladministration. As soon as the Lok Ayukta is set up, a complaint against Chief Minister Manohar Parrikar will be filed before the Lok Ayukta. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हाचेर आपले मत दिवपाक न्हयकार दिलो. मात सरकारी सुत्रां सांगतात ह्या प्रदर्शनात गोंय सरकाराचो स्टॉल लागिल्लो, भाजपाचो न्ही. बाकीच्या राज्यांच्या सरकाराचे स्टॉल थंय आशिल्ले. गोंयांत गुंतवणूकदार येवचे म्हूण प्रदर्शनात वांटेकार जाल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. बांबोळे वाठारांतले दोंगर कापपाचें काम बांबोळे कम्युनिटीच्या गांवकारांनी आयतारा फोर्सान बंद उडयलें. ह्या वेळार सरपंच आनी हेर पंचायत वांगडी आशिल्ले अशें गांवकारांनी सांगलें. आयतारा जाल्ल्या बांबोळे कम्युनिटीच्या बसकेंत ह्या प्रस्नाचेर बरोच बोवाळ जालो. आमची सुवात जावन आसा कम्युनिदार लँड आनी हिंगा इलिगली हिल कटिंग आनी सगळे झाडां बिडां मारताले तेन्ना आमचे सरपंच बा सगळे येवन आतां ना ते सगळ्यांनी आमी सगळ्यांनी बंद केला. आनी तेन्ना आमी कंप्लेनूय दिलेले आहा, CMाक दिलेले आहा, चीफ सेक्रेटरी दिलेले आहा, फ्लायंग स्क्वॉडाक दिलेले आहा, तशेंच पंचायतूय दिलेले आहा. आनी ही लँड जी आहा इन क्वेश्चन इन कोर्ट आहा अजून पासून. पूण तो अफर्सात हो आमचो बिल्डर हिंगा हिल कटिंग करता आनी हें करता. सो आतां सद्याक आमी बंद केला तेका. आयज पंचायत बॉडी येयलेली जेन्ना आमी कंप्लेन दिली पयर कुडका पंचायत सरपंच आशिल्लो सगळे आशिल्ले फूल पॅनल आशिल्ले. We find a lot of hill cutting has been done because it is said that we the Gaonkars have lost a case in the High Court. But we have all relevant documents. Our committee is well aware of all this and they have got a lot of documentation with them which we can prove at a appropriate time. All the Gaonkars have opposed of this hill cutting. When we saw them, we went to a meeting today and this hill cutting has been done for the last 10 days. Today there was a meeting of the Communidad of Bambolim at around about 11 a.m. and there we have raised these issues, and when we have raised these issues here for the said property, some of the Gaonkars has came to fight with us, and for that we have opposed this project, that saying that we do not want anything to come up here. We want this land to be as it is. वास्को शारांत मदीं एका बिल्डिंगेंतली 2 दुकानां आयतारा फांतोडेर चोरांनी फोडलीं. डॉ. बोर्जीस बिल्डिंगेंतली शॉपां फोडल्यांत. तातूंतलें एक गिफ्ट शॉप, दुसरें ऑफिस.
शटरा बागावन चोर भितर सरले. गिफ्ट शॉपांतल्यान चोरांनी 20,000 कॅश फारायली. हेर सामानाक हात लायिल्लो ना. पुलिसांच्या हाताक मात अजून मेरेन कोणूच लागिल्लो ना. म्हणजे चडशे हेवी मटेरियल त्यामुळे चोरपाक अशें तांकां कांय चान्स मेळूंक ना पण and there is no cash involved also, so they did not, unless of course there will be some documents which I am not very sure, which I have to check. I have already told my father to come because he also sits here in the same office, so I have told him to come. तुमच्या आता मनस्ताप म्हणजे तुमचं शटर बँड आणि हे नुकसान आणि पण महत्वाचे म्हणजे आता कागदपत्रां कितें तांचे कित्याक तांच्यांनी आता सामके ड्रॉवर बियर सगळे उक्ते करून कागदपत्रां सगळी हेवटेंतली तेवटेन गेल्यात. दुकानान भितर यो जाल्यार सगळे ड्रॉवरां ओपन आसलेले, कॅश आसली काल सेलाची ती थोडी वेली तेंच्यांनी आणि सामानांक काय हात लागना. सामान सगळे तशेंच आसा. कॅश कितली असतली? कॅश आसतली 15-20 हजार अशी. कशे भितर सरले, कितें बँड केले? बँड सेटर तेंच्यांनी कशें केले खबर ना. आमी लॉक करून गेल्ली पूण सेटर तेंच्यांनी कशें वयर काडले काय खबर ना. सांखळी बाजारांत फाटलीं 4 वर्सां जालीं सिवरेज प्रकल्पाचें काम चलता. सगळे रस्ते खणून घाल्यात. ते खातीर लोक बाजारांत येनात. पसरकारांचे हाल जातात. प्रकल्पांच्या कामाचेर कोणाचें लक्ष ना. ताका लागून काम सारकें बाबत जाला म्हणपाचें थंयचे लोक सांगतात. काम बेगिनान बेगीन सोंपयलें ना जाल्यार बाजार बंद करपाची शिटकावणी पसरकारांनी दिल्या. आता एक कावन्सिलर ना आणि ह्या वाड्यावयलो कावन्सिलर तर केन्नाच हांगा येना. साखळे बुट्टी येयली तरी येयना आणि हेजेर जर सारको निर्णय जावंक ना जाल्यार शेवट आमकां साखळे बंद दवरची पडटली. त्या शिवाय हेंची नजर येवची ना हेजेर. हो आमचो फायनल निर्णय. आतां आमची वाट पळोवन सोंपले. आमी 4 वर्सां जालीं. साखळेक परमेश्वरान वाचोवपाची. हेंच्यांनी कितें काम केलां पळय एका स्टँडर्ड कांयच ना. निकृष्ट दर्जाचें काम चल्लेलें आसा. जे चल्लेलें आसा पळय सुपरवायझर ना तो कॉन्ट्रॅक्टर वयता 2-2 दीस पत्तोच नासता तेंचो. आणि आता पळय बाजारान गाडयो जर येवन जाय कोणाचो माल येवन जाय तेजो कसो हाडपाचो भितर. तांकां पार्सलां उखलून हाडून हांगा इतके पयस हाडून पावोवचे पडटा लोकांचो माल. तेन्ना ते सरकाराचें लक्ष घालून ते बेगीन करून घेवचें. काम इतकें स्लो चलता की हांगा आमच्या व्यापारांक सामके भिकेक लायिल्ले आसा. सद्या आमकां गिऱ्हाईक करूंक गावना. कोण बाजारान येना ह्या मार्केटान या कित्याक सद्या फक्त फाडाफोड चालू आसा. कोणाचें लक्ष ना कांय तंत्र ना. स्थानीक तर नगरसेवक न्हिदलोच आसा सामको. तो वचप पळयना हो कसलो प्रोजेक्ट हाडला कितें चल्लां तें. जो मुख्य ठेकेदार आहा पळय तोच हेजेर लक्ष घालिना. हेजेर सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला आनी खंयच्या खंय काम चालू आसा. सेंट जॉन हायस्कुला वरसून जो बाजारान येता रोड तेजेर ह्यो फाटली आमी बाय फोर्स आतां ह्यो व्हडल्यो घालूंक लायल्या. हेज्यान पयलीं त्यो 4 mm घातलेल्यो जेचेर भुरगे भितर खळयेन सुद्दां पडलेले आहा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.